ಸಗದಾಂಕೈ ನಮಸ್ಕಾರು. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮಂಗಳೂರು हांनी प्रस्तुत करता CA साधक कार्यक्रमाक हांव तुमकां सगळ्यांकय स्वागत करता. म्हगेलें नांव CA सुरक्षा कुडवा एन. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया और ICAI हांनी प्रदान करता चार्टर्ड अकाउंटेंसी डिग्री और क्वालिफिकेशन विश्वाद्यंत एक प्रतिष्ठित जल्लला डिग्री. मे 2026 ಅಂತೂ ICAIನ कंडक्ट केलेल्या CA अंतिम परीक्षेंतू फर्स्ट अटेम्प्ट आरे उन्नत अंक घेऊन उत्तीर्ण जल्ल तसले एक व्यक्ती आमगेलोटू आजी हांगा स्टुडिओन तसची हांकां हांव स्वागत करता. हांगेले एक किरुपरिचय दिवच्याक हांव इश्ट पावता. हांगेलें नांव CA के निश्चय कुडवा. हांगेल आनू के नारायण कुडवा हांनी बिझनेसमॅन जावन आसाची. तशी हांगेल अम्मा के नंदिता कुडवा एक गृहिणी जावन आसाची. हांक एक अक्क आसा तांगेल नांव निरीक्षा नायक. निश्चय हांनी हांगेल स्कूलिंग पुत्तूराच्या सेंट फिलोमिना एडेड हायस्कूल आदकून कंप्लीट केला. तशीच हांगेल पदवी पूर्व शिक्षण पुत्तूरच्या सेंट फिलोमिना PU कॉलेज आदकून केला. हांनी CA करता करताची त्रिशा इवनिंग कॉलेज मंगळूर आदकून BCom कंप्लीट केलेलं आसा. हांगेल CA कोचिंगाक हांनी फाउंडेशन आनी इंटराक त्रिशा क्लासेस मंगळूर आदकून कोचिंग घेतिल्लो आसा. तशीची CA फायनल्साक ऑनलायन क्लासेस कोचिंग घेवन शिकलेची. हांगेल आर्टिकलशिप हांनी CAP नरेंद्र पै मंगळूर हांगेल अंडर कंप्लीट केला. तशीची मँगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड हांगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट केला. हांगेल हॉबीज सांगता जाल्यार हांकां सिंगिंग, बॅडमिंटन, व्हॉलीबॉल खेळच्या मस्त इष्ट. तशीची डिस्ट्रिक्ट लेवल बॅडमिंटन आणि टेनिकॉइट स्पर्धेंतू हांनी रनर्स अप जावन विजेत जाल्लेलो आसाची. निश्चय फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कंग्रॅच्युलेशन्स. थैंक यू. तुम्ही CA 3 लेवल्स फर्स्ट अटेम्प्ट आर क्लियर करून आज क्वालिफाईड चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आमगेले त्रास आसाची. ओके. आमकां तुम्ही हांगा स्टुडिओ येवन इंटरव्यू दिवचे मस्त खुशी विषय. विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन हांव तुमकां हृदयपूर्वक स्वागत करता. सो पळय जून 18 2026 तुमगेल रिझल्ट आयिल्लो. हय. त्या रिझल्ट आयिल्लो मोमेंट त्या क्षण स्क्रीनार त्या सक्सेसफुल म्हूण पळयतना तुमकां कशें फील जाल्ला? तुमगेल फॅमिली रिएक्शन त्या तुमगेल एक्सपिरियन्स आमगेलो टेक शेअर करपाचे वा? फूल दिवस तुकून म्हाका भंय आशिल्लो रिजल्ट येता म्हूण. मागीर आमगेलो रिजल्ट गुरुवार आशिल्लो देखून म्हगेल्या अम्मान सांगितला राघवेंद्र मठा वचून पादपूज कोरून यो तूं बरें जाता म्हूण. तशें हांव सकाळीं ओग्गी उठोन राघवेंद्र मठा वचून पादपूज केलें. थंय तुकून येताना अरावंड 11 जालें. मागीर 5 निमिश नंतर सिकासा तुकून एक मेसेज आयलो रिजल्ट हॅज बीन डिक्लेअर्ड म्हूण. ते शॉपास भंय स्टार्ट जालें. भंय कसो ना म्हळ्यार म्हगेले AFM पेपर तितलो लायक वच्चे न्ही. ओके. सो 50-50% होप आशिल्लो म्हाका. तशी एक धैर्य घेवन हांव म्हगेले SRO पळय घाल रोल नंबर्स. देवान नांव काडलें, सबमिट मारलें. म्हाका फर्स्ट दिशिल्लें 2 सक्सेसफूल तितलेच. हांव फर्स्टाक 5 निमिश ब्लँक जालें म्हगेल्या रिजल्ट ऑर विंगडाल रिजल्ट एक कन्फ्यूज जाता. अपास पळयता आनी म्हगेलें नांव 5 निमिश कोणालाकय उरलें न्ही हांव. मागीर एक्का पाटी बोव मारलो अम्मा पास जालो म्हणून. अक्काय आशिल्ली. अक्काकय पटोवन धरलें, अम्माकय पटोवन धरलें. आनय आयलो पटोवन धरलें. मागीर हांव अन्नाला अशें सांगिल्लें हांव कोणालें कॉल रिसीव करतालो आतां. देवस्थाना वच्चा देवा फर्स्टा पांय पडी मागीर हांव रिसीव करता कॉल. एक ते रिजल्ट एक मुवमेंट वन ऑफ द बेस्ट मुवमेंट इन माय लायफ. म्हळ्यार आमी 8 मंथ्स आमी वजीत आसतांची. वय. ते एक ह्या मुवमेंटाक आमी राखून आसतांची एक सक्सेसफूल पळोवंक म्हणून. सो वन ऑफ द बेस्ट मुवमेंट आनी चेरिशेबल मुवमेंट एक्झॅक्टली. मस्त मेमोरेबल. वय. जन्माक सगळे विसरू जायना वय. ते मोमेंट. आय एग्री. सो निश्चय तुमगेला CA फर्स्ट अटेम्प्ट आर क्लियर जाल्ला. वय. या एक आमगेल CA शिकता तशे स्टुडंट्सांक मस्त प्रेरण मेळतात. वय. तशी तुमगेला स्केड्यूल कशें आशिल्ला तुमी CA फायनल्स प्रिपेअर करताना? म्हगेलें शेड्यूल कशें आशिल्लें म्हळ्यार 2 शेड्यूल आशिल्ले. एक जनरल शेड्यूल आनी एक स्पेसिफीक शेड्यूल. ओके. जनरल शेड्यूल कशी म्हळ्यार एक सब्जेक्टाक इतले दीस म्हणून 15 दीस 12 दीस तशें आशिल्लें. स्पेसिफीक शेड्यूल कशी म्हळ्यार FR सब्जेक्ट काडल्यार एक दिवसाक खंयचे AS म्हणून हांव फर्स्टाक प्लॅन करून आशिल्लें. एक पाटी कंप्लीट करूं जायनाशिल्लें बट 2-3 डेज घेवन ताका कवर करता आशिल्लें. मागीर ऑडिट. वय. ऑडिट इज
डिफरंटच इथं तर कितली वाजिलारी एकच हांव कसो प्लॅन केला म्हळ्यार वारा 2 पाट्या पडता ते सब्जेक्ट हम्म. तशें आशिल्लें फेब्रुवारी तशी कोण चमकला लायक एक वराक 2 पाट्या हम्म. पडचे मागीर फेब्रुवारी तुकून डेली 2 hours 3 hours तशी वाजी तशी ऑडिट वय ओके मागीर AFM आणि सायमल्टेनियसली सायमल्टेनियसली जाता ओके हांव ताका अलॉट कोन्न आशिल्लो 12 days 8 days ओके सो फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट जाता तुम्ही टाइम अलॉट करून सब्जेक्ट वायज प्रिपेअर वय. केला नाईस सो तुमगे स्टडी मेथड कशी म्हूण येता कितले टाइम्स रिविजन करता म्हूण तुम्ही एम दवरलेला एक्चुअली हांव 4 times रिविजन करता म्हूण आशिल्लो ओके बट इवेंच्युअली ते 3 times मात जालें बट एफेक्टिवली जालें गुड एक सब्जेक्ट जाता रे हांव एक मॉक बरयत आशिल्लो ओके सो दॅट आय कॅन गेट वेर आय एम लॅकिंग ताजे नंतर नेक्स्ट सब्जेक्ट करचे ओके तशी फस्टाक हांव चड टायम घेतला म्हळ्यार कॉन्सेप्शुअल अंडरस्टँडींग येवच्याक त्या होल्ड येवच्याक सब्जेक्टाक नेक्स्ट रिविजन म्हणटाना डेज उणी करची म्हळ्यार अर्द करची म्हळ्यार 15 दीस अशें Correct. काडून 8 दीस करचे तशें मी गेला 3 पाटी रिविजन जालें ओके सो ईच रिविजन जाता तुम्ही मॉक टेस्ट Mock बरयले test निमित्त बरयली. तुमगेला खंयची एरिया वीक आसा खंय तुमकां चड डेडिकेशन अगत्य आसा म्हण तुमकां रियलायज वय वय ओके नाईस सो तुम्ही कोचिंग घेतला म्हण म्हणल्यार वय ऑनलायन फायनल तुम्ही ऑनलायन Online क्लासेस coaching ऑर्डर घेतली. करून तांचो कोचिंग वय. घेतली सो तुम कोचिंग घेतिल्ले निमित्त कशी हेल्प जाल्ला आमकां एक गायडन्स मेळटा लायक कशी वाचूं ते सब्जेक्ट Correct. बिकॉज आमकां फिनान्शियल रिपोर्टींग आमकां इंडियास एप्लिकंट आशिल्ले कंपनीज तितलो सांग सो आमकां त्या कशी वाचूं आतां AFM तशीच वॅल्युएशन्स कशें करचे Right. त्या पळय आमकां शिकूं मेळटा म्हळ्यार आमकां फस्ट रिडिंगार आमकां कळना कशी वाचूं म्हणून Correct. बट क्लास घेतल्यार आमकां एक गायडन्स मेळटा ह्या ट्रॅकार वाचूं आमी अशी वाचूं ऑडिट तशीच आमकां प्रॅक्टिकली आमी कोर नासता बट ते टर्मिनॉलॉजीस एक एक डिफरंट आसता करेक्ट आमी पळोवन आसता बट करेक्ट आमी पळोवन आसता तशी ऑडिट जावो DT इनडायरेक्ट टॅक्स आमी प्रॅक्टिकली कोर नासता त्या Correct. तितले कांय कश्ट दिसना हे फस्ट 3 सब्जेक्ट्स आमकां ಸ್ವಲ್ಪ गायडन्स जावंक जाता तशें हांव क्लास घेतली क्लास घेतिल्ले निमित्त तुमकां हेल्प जाल्लो वय. करेक्ट तुमगे CA फायनलान टफेस्ट सब्जेक्ट खंयची म्हूण म्हणटा तुमी आउट ऑफ 6 सो ऑडिटच ऑडिट मोस्ट ऑफ दी जनाक ते ऑडिट कश्ट कितली पाटी वाजिल्यार फ्रेश अशी दिसता नेक्स्ट पाटी वाजिता करेक्ट तशी म्हणून आमी ते सब्जेक्ट सोडूंकय जायना आमगेल प्रयत्न आमी करता कितली जाता तितली वाजूचे मिगेल कशें आशिल्लें म्हळ्यार ऑडिट तवड सांगिल्ले प्रकार फेब्रुवारी 2 टायम वारा 2 पाटी वाजीत आशिल्लो मागीर 2.5 hours की 3 hours की तशी वाजीत आशिल्ली आफ्टर फेब्रुवारी लास्ट मंथान टील FR फूल दीस ते हांव ऑडिट काणू वाजीत आशिल्लो बिकॉज ते ग्रिप वाचनाचे Grip was challenge. Correct. Audit is something which you need to keep on revisiting so you don't forget. Yes. So तुम्ही सायमल्टेनियसली बीकॉम केला वय. इव्हनिंग कॉलेज वय. सो बीकॉम केल्ले निमित्त तुमकां एडवांटेजेस दिसता की बीकॉम करनातल्यार हॉड नाही हांव BCom कसो ना केलेलो म्हळ्यार बद्दल सांगूंक जाल्यार इट्स अ बॅकअप प्लॅन फॉर मी ओके बिकॉज एक जनाक CA येतांची बट CA करूंक जायना कश्ट जाता ड्रॉप आउट ड्रॉप आउट करतांची सो मिगेल प्लॅन म्हणून न्ही जस्ट अ बॅकअप प्लॅन ओके MBA करीत म्हाका डिग्री आसल्यार हायर स्टडीज करीत तशें हांव BCom घेतिल्लें बट BCom म्हाका तितले कांय कश्ट दिसना बिकॉज आमी कसो CA वाजितांची मोस्ट ऑफ दी थिंग्स BCom कवर जावन आसता करेक्ट जस्ट आमी त्या प्रेझेंटेशन आनी ते कशी म्हळ्यार एक पाटी मार्केटींग आसता मार्केटींग वूड नॉट बी कवर्ड इन CA तांच्या Exactly. सिलेबसान तसा तशी ते आमी मार्केटींग एक पाटी गो थ्रू केल्यार जालें थंय आमकां आन्सर बरोवपाक तितले कांय कश्ट दिसना आतां कशी म्हळ्यार फूड जाल्यार 100 मार्क म्हणून आशिल्ली BCom हांव NAP सिलेबस आशिल्ली देखून 60 मार्क्स मात्र सो आमकां तितले कांय कश्ट दिसना म्हाका ओके सो बट इट्स अ व्हॅल्यू एडिशन म्हणून वय व्हॅल्यू एडिशन Definitely a value वय वय addition. Okay. So CA final वाजितना as you know मस्त इंटेन्स डेडिकेशन जावका जाता वय. दिसा सुमार घंट्यांनी शिकवणेक दिवका वय. पडटा सो इट कॅन बिकम स्ट्रेसफुल ऑल्सो वय. सो तुम्ही त्या स्ट्रेस एलिवेट करूक कसं करता आशिल्लीची टील फेब्रुवारी थंय हांव वॉलीबॉल खेळूं वता आशिल्लो ओके संजे म्हणटान एक 5 घंटाक आमगेल घरा लागी ग्राउंड आसा 5 घंटे करून 7 घंटे वचून वॉलीबॉल खेळचे सो दॅट आय कॅन रिलीफ माय स्ट्रेस येस ताजे नंतर म्हाका कसो फील जालें म्हळ्यार आतां वॉलीबॉल खेळच्या वता हांव बट म्हाका पास वाजूचें जायना तशें हांव तें ड्रॉप आउट केलें अल्टरनेटीव कसो केलें म्हळ्यार हांव 1 घंटो वॉकिंग करूं स्टार्ट केलें तशें मुगेल स्ट्रेस उणी जाता चमकल मागीर मुगेल अम्मा ला उलयत आशिल्लो वय मुगेल फ्रेंडा ला उलयत आशिल्लो तशें मुगेल स्ट्रेस उणी जालें ओके मागीर आतांच कालान तो सोशल मिडिया डिस्ट्रॅक्शन्स सुमार आसता वय. यू कॅनॉट कम्प्लिटली एलिमिनेट इट वय.
सो तुम्ही सोशल मीडियात ऍक्टिव्ह आशिल्ले की ड्युरिंग युअर स्टडीज? ना इंस्टाग्राम हांव डिएक्टिवेट कोर नाशिल्लो. ओके. बट यूट्यूब आमकां जावंक जाता म्हळ्यार रिविजन टायमार ऑफ की कोर्स. बट म्हगेल कसं आशिल्लें म्हळ्यार एक टार्गेट फिनीश करचें. मागीर म्हाका हांव रिवॉर्ड दिता आशिल्लो. एक 15 सो निमिष की 20 निमिष तूं सोशल मीडिया पळय. वय. जस्ट एक रिवॉर्ड दिला बरें. हांव शॉर्ट्स पळयत आशिल्लो. बट लिमिटार आशिल्लो. करेक्ट. सो दॅट ऍक्टेड एज अ ब्रेक. वय वय. ओके. तुमगेले सीए जर्नी तुमगेल बिगेस्ट चियर लीडर कोण म्हणून म्हगेल बिगेस्ट चियर लीडर म्हगेल अनुची. खंयचे विशय जाल्यार कसा म्हूण नेमकीत आशिल्लो. बट ओके म्हूण सांगता आशिल्लो. व्हेरी सपोर्टीव. आतां वजिता न्हय जाल्यार उदाहरण दिवचें. कसा न्हय खत्तवे म्हूण निमगुचें. मागीर आमकां एक पाटी प्रिंट आवट्स जावंक जाता. त्या प्रिंट आवट हाडून दिवचे. मागीर एक पाटी आमकां स्ट्रेस जावन आसता त्या फूल त्या दीस एग्जॉस्ट जावन आसता हांचे आमी. रात्री येवन म्हगेले येवन निमगुचें. तुका पूर जाल्यार वचून न्हीद दे. तितलें कांय स्ट्रेस घेवं नाका. आस दिवस आस. अशें म्हूण म्हाका मस्त चियर करता आशिल्लो. सपोर्टय करता आशिल्लो. दॅट्स नाईस. सो तुमगेल आनू म्हूण वय. तुमी. सो आतां सीए परस्यू करता आशिल्ले तसो स्टुडंट्सांक तुमी कसा टिप्स दिवच्या इश्ट पडटात? 3 टिप दिवच्या इश्ट पळयता. ओके. फर्स्ट टिप कसा म्हळ्यार पेशन्स जावन आसूंक. हम्म. कसने जाल्यार म्हगेल लिमीट जाता हें कोर्स इजी आसा म्हणून लेकून आमी करता. ओके. पुराय जाण सांगता डिफिकल्ट कोर्स म्हणून. बट इट्स अ डिफरंट कोर्स एक्चुअली. येस. पेशन्स आसूंक मागीर कन्सिस्टन्स आसूंक. हार्ड वर्का पशी कन्सिस्टन्स आसूंक म्हगेल प्रकार. एक दीस तूं 6 घंट वाजिलो. एक दीस तूं 8 घंट वाजिलो. एक दीस वाजिता नाशिल्लो. वाजूचें ना. दोनी टीप कसा म्हळ्यार कन्सिस्टन्स आसूंक. कन्सिस्टन्स कशी म्हळ्यार डेली 8 घंटो तशी वाजूका म्हूण ना. एक दीस तुका 8 घंट वाजयत. एक दीस तूं 7 घंट वाजयत. बट अशें आसचेनाच हांव एक दीस 12 घंट वाजयत नेक्स्ट दीस वाजोवचें जायना. तशें आसचेनाच. यू शूड स्टडी लायक 8 hours 7 hours तशें आसूंक. थर्ड टीप कसो आसूंक म्हळ्यार प्रोसेस ट्रस्ट करता. हांव एम.एस. धोनी मस्त फॅन एक्चुअली. तो कसो सांगता म्हळ्यार प्रोसेस तुमी ट्रस्ट करायची. रिजल्ट आपोआप येता म्हूण म्हणटा. करेक्ट. अशी प्रोसेस एक तुमी ट्रस्ट करपाक जाता. सो तुम्ही म्हणजे कन्सिस्टन्सी, डेडिकेशन आणि ट्रस्ट द प्रोसेस. वय. दीज आर द 3 टिप्स. वय. ओके. दॅट्स नाईस. आता तुम्ही सीए कंप्लीट करून आता क्वालिफाईड चार्टर्ड अकाउंटंट जावन आसात. वय. तुमगेल फ्युचर प्लॅन्स कसो ना? ॲज ऑफ नाव म्हाका प्रॅक्टीस घालचें तितलें इंट्रस्ट ना. सो ओके. हांव इंडस्ट्री वचचें पळयता आसा. ओके. एप्लाय करता आसा. ओके. आय एम शुअर यू विल गेट इट. सो यू आर इन्क्लाइन्ड टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, वय. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट. ओके. सो आमगेला या प्रोग्राम पळयत आशिल्लो तसला आमगेल ऑडियन्साक तुमी कसा मेसेज दिवच्या इश्ट पडटात? सीए येवचे एस्पिरंट्साक हांव कसो सांगता म्हळ्यार तुमगेल फ्रेंड्सां निमित की म्हळ्यार फ्रेंड्स येवन आसता तांचे सीए कोर्साक. हांव येता म्हणून एक जाण आसता तांची. अन्ना माल प्रेशरार निमित तांणी सीए परस्यू करता तांची. म्हगेल प्रकार ते रॉंग डिसिशन तुमी काडचे. तुमगेले ओन डिसिशन काडयांची. तुमकां सीए कोर्सान तुमकां प्रेशर हँडल करूं जाता की म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ सॅक्रिफायस करूं जाता की म्हूण पळोवका फस्टाक. सीए येवन जातरी तुमी बॅकआउट करून जायना. सपोज एक जाण फावंडेशन जातरी इंटर येता तांची. इंटर इज अ डिफरंट लेवल एक्चुअली फावंडेशना पशी. थंय तुमी हार्ड वर्क ಸ್ವಲ್ಪ चड करका पडटा. पेशंटली जावन आसूंका. प्रोसेस ट्रस्ट करून आसूंका. सेल्फ डिसिप्लीन आसूंका. त्या पुराय केल्यार तुमकां सीए तितले कश्ट म्हूण दिसना. इट इज इजी कोर्स. मागीर आनी कसा म्हळ्यार तुमी क्रमा प्रकारी मॉक टेस्ट दिता आसूंका. ताजे निमित तुमकां तुमी खंय लॅक जाता आसा म्हूण तुमकां कळटा. सो तुम्ही ऑडियन्साक एक लायक मेसेज दिला. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಶ್ಚಯ. तशीची आज हांगा स्टुडियो येवन तुमगे सीए जर्नी ಬಗ್ಗೆ विवरण दिलेलाक हांव तुमकां धन्यवाद सांगता. म्हाका हें ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या विश्व कोंकणी केंद्राक म्हगेले धन्यवाद. तशीच आमगेले कार्यक्रम पळयत आशिल्ल्या वीक्षक वर्गांक हांव विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन धन्यवाद सांगता. तुमकां आयच्या सीए साधकाचे एपिसोड इश्ट जाल्यार ह्या व्हिडिओ लायक करून शेअर कराची. तशीची आमगेल विश्व कोंकणी केंद्र चॅनलाक सबस्क्राईब कराची. धन्यवाद.